II Samuel chapter 14. राजाचें कालीज अबसलामा थंय ओडटा म्हूण जेरुयाच्या पुतान जोआबान पळयलें. जोआबान तेकवांत एक दूत धाडलो आनी थंय थावन एक शाणी ओस्तोरी सोदून हाडली आनी ताणें तिका म्हणलें, उपकार करून दूद कोत्तोल्याचें सवंग कर. दूख कोत्तोल्याचें सवंग कर. आंगार दूख कोत्तोल्याचें आंगवस्त्र घाल. तुजे कुडीर परमोळ घालिनाका, पूण जायतो काळ मेल्ल्याचें दूख कोत्तोले ओस्तोरे भाशेन जा. आनी राजाशी येवन हे भाशेन ताचे कडेन उलय. म्हणटच कितें उलोवचें तें जोआबान तिका शिकयलें. तेकुवाची ओस्तोरी राजाशी आयली आनी जमनीर सरपटून तिणें ताका मान भोवमान दिलो. तिणें म्हणलें, राजा सायबा, म्हजे आदाराक ये. आनी राजान तिका म्हणलें, तुका कितें जालां? तिणें जबाब दिलो, हांव विधवा. म्हजो पोती मेला आनी तुजे चाकून एक दोग पूत आसले. एक दीस शेतान तांचें मोडें उजोत जाली. तांकां दोशी करपी कोणेक नासलो. म्हज्या एकल्या पुतान दुसऱ्याचेर हल्लो केलो आनी ताका मारून उडयलो. आनी आतां आख्खें कुटूंब तुजे सेविके आड उप्रासलां. ती म्हाका अशें म्हणटात, आपल्या भावाचेर हल्लो केल्ल्याक आमचे आदीन कर. ज्या भावान आपल्या भावाक मारला ताच्या जिवा बदलाक ताका आमी जिवेशी मारतल्या. अशें आमी ताच्या दायजाकूय नपयत कोत्तल्या. हे तरेन म्हज्या घरांत उरलेलो उजवाड ती पालोवन उडयतली आनी म्हज्या घरकाराचें नांव आनी ताची पिळगी दोत्तरे वयली नाटक जातली. दावीद राजान अस्तोरेक म्हणलें, तुज्या घरा वच, हांव स्वता ह्या खोटल्यांत म्हजो निर्णय दितलो. टाकवाचे अस्तोऱ्यान राजाक म्हणलें, म्हज्या दोनया राजा सायबा, ही खास्त म्हजेर आनी म्हज्या बापायच्या घराण्याचेर पडूं. राजा आनी ताची सुदोर गुन्यांवां मेकली उरूं. दावीद राजान तिका म्हणलें, तुका धमकी दितल्याक म्हजेशी हाड. तेन्ना तो तुका आनी केन्नाच त्रास दिवचो ना. उपरांत तिणें म्हणलें, सर्वेस्परा, तुज्या देवाचें नांव घेवन रक्ताचो बदलो घेवप्यांक भस्म करूंक राजा साहेबान दिवचें न्हय, नाजाल्यार ते म्हज्या पुताचो नाश करतले. आनी ताणें म्हणलें, जिव्या देव्याच्या नांवान सोपूत दिता, तुज्या पुताच्या माथ्यावेलो एक केंस पर्यंत जमनीर पडचो ना. तेन्ना उस्तोरेन म्हणलें, म्हज्या दोनया राजा सायबा, उपकार करून तुजे सेविकेक आनीक एक वस्त सांगून दी. आनी ताणें म्हणलें, सांग. अस्तोरेन म्हणलें, देवाचे परजे आड तुवें अशें कित्याक येवजिलाय? आपल्या कडचल्ल्याक सोडिनासतना रावूंक राजाचें कितें उलयलां तें वांकडें. आमी सगल्यांनी एक दीस मरूंकूच जाय आनी आमी परत एकठांय करूंक जायनासलेल्या जमनीर उठलेल्या उदका भाशेन तेच परी सर्वेस्परान मोड्याक नव्यान वयर काडूंक जायना. आपलो कडचल्लो भायर आयल्लो जायना जावंक राजान रचून हाडचें. लोकान म्हजेर भिरांत धाडल्या त्या खातीर हांव ही गजाल म्हज्या दोनया राजाक सांगूंक आयल्यां. तुजी सेविका अशें चिंताली, हांव राजा कडेन उलयतली आनी राजा आपले सेविके खातीर हो उपकार करतलो. म्हजें सांगणें आयकून देवाच्या दायजांतलो म्हजो आनी म्हज्या पुताचो बरोबर भस्म कोत्तल्याच्या हातांतली तो आपले सेविकेक निवारतलो म्हूण हांव जाणो आसलों. हांवें अशेंय चिंतलोलें की म्हज्या दोनयाच्या उतरान म्हाका शांती मेळटली, कित्याक बऱ्या आनी वायटा मदें विंचून काडूंक म्हजो दोनी राजा
सर्वेस्पराच्या दुता सारको. तुजो देव तुजे बरोबर आसूं. तेन्ना राजान जाप दिवन ते वस्तोरेक म्हणलें, उपकार करून जें कितें हांव विचारतां तें म्हाका लिपोवंक नाका. वस्तोरेन म्हणलें, उलय म्हज्या दोनया राजा साहेबा. राजान विचारलें, ह्या सगळ्या वस्तूंनी जोआबाचो हात आसा? वस्तोरेन जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या दोनया राजाच्या सपुता खाल सांगता. जें कितें म्हजो दोनी राजा उलयला तातूंतलें हांव कांय बदलूंक शकना. कित्याक जोआब तुज्या सेवकान म्हाका आज्ञा दिवन हीं सगळीं उतरां तुजे सेवेकीचे तोंडांत घातल्यान. तुज्या सेवका जोआबान सोत लिपोवंक हें सवंग केलां. संवसारांत आसा तें सगळें जाणा जावंक म्हज्या दोनयाक सर्वेस्पराच्या दुता सारकी जानवाय आसा. तेन्ना राजान जोआबाक म्हणलें, आयक, हांव तुजें सांगणें मानून घेतां. वच अबसलावांक परतून हाड. आनी जमनीर पडून जोआबान नमस्कार केलो आनी राजाक दिनवासलो. आनी ताणें म्हणलें, म्हज्या दोनया राजा साहेबा, तुज्या चाकराचेर उपकार करून तुजे नदरे मुखार बरेंपण मेळना म्हूण आयज तुज्या सेवकाक तावें जालें. जोआब उठलो आनी जेशूर नगरांत गेलो आनी थंय तावन अबसलावांक जेरुसालेंत धाडलो. पूण दावीद राजान म्हणलें, ताका आपल्या घरा वचून दी आनी ताणें म्हजें तोंड पळोवचें न्हय. म्हणटच अबसलाव आपल्या घरा गेलो आनी ताणें राजाचें तोंड पळयलें ना. अबसलावा विशीं थोडी माहिती. आख्ख्या इस्रायलांत अबसलावा इतलो सोबीत आनीक कोण नासलो. तकली ते पांय पर्यंत ताका कसलीच कोड नासली. वर्साच्या शेवटाक तो आपले केंस कातरतालो कित्याक ताचे तकलेर केंसांचें वजन वाडटालें. जेन्ना तो आपले केंस कातरतालो तो ते जगतालो आनी ताचें वजन 2.25 कील आसतालें. आनी अबसलावांक तेग पूत आनी एक धूव आसली. तिचें नांव तामार आनी ती सोबीत आसली. अबसलावांक माफी फावता. राजाचें तोंड pollenastana अबसलाव 2 वर्सां जेरुसालेंत रावलो. आनी raza-xim patthounchea मोनान अबसलावान जोआबाक आपोवन हाडलो. पूण तो ताचेशी आयलो ना. ताणें ताका दुसरे फावट आपोवंक धाडलो तरीय तो आयलो ना. हाका लागून ताणें आपल्या चाकरांक म्हणलें, पळयात, जोआबाचें शेत म्हज्या शेता लागसार आसा. थंय सेवाद आसा. वचात आनी ताका उजो घालात. आनी अबसलावाच्या चाकरांनी शेताक उजो घालो. तेन्ना जोआब उठलो आनी अबसलावाच्या घरांत येवन ताणें विचारलें, तुज्या चाकरांनी म्हज्या शेताक कित्याक उजो घातला? अबसलावान जोआबाक जबाब दिलो, पळय, हांवें तुका संदेश धाडलोलो. तूं हांगा ये. तुवें राजाक ही खबर सांगूंक हांव तुका राजाशी धाडूंक सोदतां. हांव गाशूर नगरांत थावन हांगा कित्याक आयलां? हांवें थंयच रावंक म्हाका अदीक बरें आसलें. आतां म्हाका राजाचें तोंड पळोवंक दी. जोरी हांवें अपराध केला ताणें म्हाका मारून उडोवंक दी. जोआब राजाशीन आयलो. ताणें ही खबर राजाक सांगली. जेन्ना राजान अबसलावांक आपोवंक धाडलो तेन्ना तो राजाशी आयलो आनी ताच्या मुखार जमनीर सरपटून राजाक नमन केलो. आनी राजान अबसलावाचे उमे घेतले. देवाचें उतर